सध्या तपास यंत्रणेच्या रडाराचेर आशिल्ल्या पीएफआय संघटनेच्या चंद्रवाडी फातोर्डा कार्यालयाचेर बुधवारा गुन्या फाट्यान धाड घालून तपास केलो। गुन्या फाट्याचो उपअधीक्षक शिवराम वायगणकराच्या फुडारपणाखाला ही कारवाय जाली। कार्यालयाची सगळी दारां बंद करून ही कारवाय चालू आशिल्ली, पूण कारवाये बद्दल विचारल्या उपरांत ही कारवाय आमच्या सच्च्या कामाचो भाग अशें म्हणीत म्हायती दिवपाक न्हयकारले। ह्या आदी पुराय देशात पीएफआय संघटनेचेर बंदी घातिल्ली त्या वेळार ह्या संघटनेच्या मडगांव आनी फातोर्डेच्या चडशा कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतिल्ले। उपअधीक्षक शिवराम वायगणकर हाच्या खाला ही कारवाय जाली। ह्या कारवाये बद्दल विचारल्या उपरांत ही कारवाय आमच्या सच्च्या कामाचो भाग अशें म्हटलें। ह्या आदी पुराय देशात पीएफआय संघटनेचेर बंदी घातिल्ली। जुवारी पुलाची एक बाजू डिसेंबर म्हयनो सोंपचे पयलीं प्रवाशांक खातीर उक्त करतले। जी दुसरी बाजू आसा जुवारी पुलाची ती रोखडेच उक्त करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलां। बुधवारा मंत्री निलेश काब्रालान भौशीक बांदकाम खात्याच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा पुलाची लोड टेस्टिंग केल्या उपरांत तो उलयतालो। वास्को, मडगांव, काणकोणच्यान येवपी गाडयो ह्या पुल्या वयल्यान पणजे वटेन वयतल्यो अशें काब्रालाचें म्हणणें आसा। जुवारी पुलाची दुसरी बाजू डिसेंबर म्हयनो सोंपच्या पयलीं उक्ते करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलां। जुवारी पुलाची लोड टेस्टिंग केल्या उपरांत तो उलयतालो। वास्को, मडगांव, काणकोणच्यान येवपी ह्यो गाडयो पणजे वटेन वयतल्यो अशें ताचें म्हणणें आसा। पर्यटन खात्यान दर्यादेगेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर शेका आड कारवाय करपाक सुरवात केलेली आसा। मंगळारा पर्यटन खात्यान पर्यटन पुलिसांचे मजतीन मोरजी दर्यावेळ धाड घालून 10 शेका आड कारवाय करून सामान जप्त केले। तांणी परवानगी घेनासतना बेकायदेशीरपणान खाटी, तंबू आनी हेर वस्तू दर्यावेळेचेर पातळून दवरलेल्यो। सुमार 10 ट्रक भरतले इतले सामान हांगासर जप्त केले। फाटल्या म्हयन्यान पर्यटन खात्यान बेकायदेशीर शेका आड कारवाय केल्ली आनी बेकायदेशीर शेका उबारची न्हय अशी शिटकावणी लेगीत दिल्ली। तरी आसतना बेकायदेशीर शेका उबारप चालूच आशिल्ली, तेका लागून ही जप्ती केली। ह्या खातीर पर्यटकांक दर्यावेळेचेर भोंवपाक आडखळ जाता म्हणून पर्यटन खात्यान बेकायदेशीरपणान उबारिल्ल्या शेका आड कारवाय करपाक सुरवात केलेली आसा। बायणा मैदानाची उदरगत GSIDCच्या अंतर्गत करपाची थारायला अशें बायणा मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हाणें सांगलें। तशेंच ह्या मैदानाचेर सगळ्यो साधन सुविधा आसतल्यो अशेंय तांणी ह्या वेळार उलोवप केला। बुधवारा वास्को वाठारांतल्या बायणा मैदानाची पळोवणी GSIDCचो अध्यक्ष दीपक नायक हाणें केली। ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्स आनी हेर नगरसेवक थंय हाजीर आशिल्ले। कुशळटाय विकास, इलेक्ट्रॉनिक आणि IT राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, विनय तेंडुलकर आणि नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेंकारा सयत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक बुधवारा सकाळी भेट दिली। फाटल्या 18 म्हयन्यांत आपूण पुराय देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांक भेट दीत आसा, पूण नवे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल हे देशांतले सगळ्यांत बरें हॉस्पिटल आसा हें म्हाका दिसून आयलें अशें चंद्रशेखर म्हणटा। तशेंच ह्या हॉस्पिटलांत लोकांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो साधन सुविधा दिल्ल्या खातीर ताणें गोंय सरकाराचें लेगीत अभिनंदन केलां।
पेडणे वाठारांत न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नावाचे फलक लायल्या ताचेर आक्षेप घेत ते फलक सरकारान काडून उडोवचे अशी मागणी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समितीन केल्या। बुधवारा पणजेच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या मुखार समितीन धरणे आंदोलन केले। मोपा पेडणे हांगा बांदिल्लो मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचे नांव दिवचे अशी प्रस्तावित मागणी फुडें व्हरपा खातीर समितीन हो निशेध घडोवन हाडिल्लो। मोपा एअरपोर्टाच्या वाठारांत न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नावाचे फलक लायल्या उपरांत तांचेर आक्षेप घेत तांच्यांनी मोर्चा काडलो। बुधवारा पणजेच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या मुखार तांच्यांनी धरणे आंदोलन केले। शॅडो कावन्सिलाच्या सावयो कुतिनोन मडगांव नगरपालिकेचेर आनी तांच्या कार्यपद्दतीचेर खर टिका केलेली आसा। ही नगरपालिका मडगांवकारांक फटयता ती फटयता, उच्च न्यायालयाक लेगीत फटयता असो खर आरोप सावयो कुतिनोन मडगांव नगरपालिकेचेर केला। तशेंच RDF शेड सुविधा खंय आसा ती नगरपालिकेन दाखोवची अशें आवाहन ताणें ह्या वेळार कुतिनोन केलें। लावन कावन्सिल आनी पंचायतीक RDF शेड सुविधा स्थापन करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयांत ख्यास्त मेळटा जाल्यार मडगांव नगरपालिका न्यायालयाक चुकीची सादरीकरणां करून उडीकी वावरून पळोवन वयता असो आरोप सुद्दां ताणें केलेलो आसा। जायत्या जाणट्यांक ग्रह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेची म्हयन्याळी रक्कम सारकी वेळार मेळना। काँग्रेस पक्षान ही येवजण सुरू केल्लेली, पूण ही येवजण मदीं कांय म्हयने बंद उरिल्ली आणि आता ती परतून चालू केल्या। ही येवजण कायम स्वरुपी करची आणि सरकारान बेगोबेग ग्रह आधार येवजण सुरू करची अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या। राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधीन सांगिल्ले प्रमाण भारत जोडो ही यात्रा सगळ्यां खातीर उक्ती आसा। देखून विजय सरदेसाय भारत जोडो यात्रेत वांटेकार जावप आमी येवकारतात अशें मत गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उक्तायला। तशेंच भारत जोडो यात्रा ही बिगर राजकीय यात्रा आशिल्ल्या कारणान कोणूय ह्या यात्रेत वांटेकार जावं येता अशें अमित पाटकर सांगता। फाटली 5 वर्सां जाली मडगांव वाठारांत घाणयारे उदक गटारांनी सोडपाचें सोडून उक्ताडार खळयांनी सोडप चालू आसा आनी ते साळ न्हंयेत व्हांवता। ह्या दुशीत उदकाचो जाणट्यांच्या भलायकेचेर सामको वायट परिणाम जावपाक शकता तसो जाताय बी। तशेंच ह्या दुशीत उदकाक लागून वेगवेगळ्या प्रकारची दुयेंसां निर्माण जावपाक शकतात। खूब फावट आमदार लेगीत ह्या सुवातेचेर वचून पळोवणी करून वतात, पूण आज मेरेन ह्या दुशीत उदकाचो प्रश्न सरकारान कांय सुटावो केल्लो ना। बेगोबेग सरकारान हाचेर लक्ष दिवन घाणयाऱ्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जय दामोदर संघटनेचो समाज वावुरपी महेश नायकान केला।
गोंयांत सध्या सोरो पिवन खूब अपघात जावपाक लागला. हाचो तपास घेवपाक पुलिसांकडे सादें आल्कोमीटर लेगीत ना. ह्या अपघातांचे नियंत्रण हाडपाक सरकारान दर एका पुलीस स्टेशनाचेर आल्कोमीटर दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. सध्या गोंय सरकारान येरादारीचेर खूब कडक निर्णय लादिल्ले आसा. पूण जेन्ना लोक सोरो पिवन गाडयो चलयता तेन्ना तांचे कडेन सादो आल्कोमीटर सुद्दां तपास करपा खातीर नासता. ताका लागून येरादारी पुलिसांकडे आल्कोमीटर प्रत्येक पुलीस स्टेशनान दिवचो अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकेची वाड जायत आसा. ताका लागून लोकांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करप खूब गरजेचें आसा. जे कोण लोक बिराडाक रावतात तांचे कडेन टेनंट व्हेरिफिकेशन करून घेवप खूब गरजेचें. कारण वास्को बोगमाळो वाठारांत जे लोक आपली घरां भाड्यान दितात तांच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें अशें सांगिल्लें. देखून लोकांचे सुरक्षे खातीर ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक पुलिसांनी आदार करचो अशी मागणी बोगमालचो सरपंच संकल्प महालेन केला. बुधवारा ताणें वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांकां निवेदन पत्र लेगीत सादर केलें. वास्को शारांत खुबशे भाडेकरू आसात जे बिना आपले टेनंट व्हेरिफिकेशन करिनासतना भाडेकरू दवरतात. तांचेर खर कारवाय जावपाक जाय. ज्यांचो बॅकग्रावंड सुद्दां आसता, कोणी वायट घडणूक करून गोंयांत येयल्ले आसता, भायल्या राज्यांतल्यान जे कोण गोंयांत येयल्ले आसता, राबितो करता, तांचे कडेन सादें गोंयांत येरादारी पुलीस येरादारी नेमांची खर अंमलबजावणी करीत आसले तरी हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले आनी हेर गुन्हे वाडत आशिल्ल्याचें सध्या दिसून येत आसा. फोंडे आनी धारबांदोडे म्हालांत येरादारी पुलिसांनी जानेवारी ते नोव्हेंबर मेरेन वट्ट 41,068 वाहनां चालकां आड दंडात्मक कारवाय करून 16,15,160 रुपयांचो महसूल सरकारी तिजोरेंत जमा केलो. डिसेंबर म्हयन्यांत हातूंत आनीक भर पडपाची आसून येरादारी पुलिसां कडेन एकूच आल्कोमीटर आशिल्ल्यान सरकारान हे संबंदी गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा आनी असो विचार करून येरादारी पुलिसांक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची खासा गरज आसा. मंगळारा दिसा महानगरपालिकेन नो पार्किंग सुवातेर पार्क केल्ली वाहनां जप्त करपाच्या मोहिमेक सुरवात केलेली आसा. तशेंच पणजे महानगरपालिकेन नो पार्किंग सुवातेचेर पार्क केल्ली वाहनां जप्त केली. सध्या ही मोहीम सुरू केलेली आसा. मंगळारा दीस महानगरपालिकेन नो पार्किंग सुवातेचेर पार्क केल्ली सगळीं वाहनां जप्त केली. त्याच बरोबर नो पार्किंग सुवातेचेर वाहनां बेश्टी पार्क करची न्हू अशें आवाहन लेगीत येरादारी पुलिसांनी केलेलें आसा. मंगळारा पणजे महानगरपालिकेन नो पार्किंगेंतल्यो खुबश्यो गाडयो उखल्ल्यो. तशेंच नो पार्किंग ह्या सुवातेचेर बेश्टेच गाडयो पार्क करची न्हू अशी शिटकावणी लेगीत पणजे महानगरपालिकेन दिलेली आसा. गोंयांत जायते दर्या फामाद आसा. तशेंच सुंदर दिसपी ह्या दर्या देगेंचेर सामकी अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. पेडणेच्या केरी दर्याची सामकी बाबत स्थिती जालेली आसा. भायल्यान येवपी पर्यटकांक दर्यावेळेचेर चेंजिंग रूम लेगीत सारके ना आनी जाय तशी सुविधा नाशिल्ल्यान पर्यटक सामके बेजारतात. फाटल्या वर्सा कोसळिल्ले शौचालय आजून मेरेन सारके करूंक ना. पर्यटन खात्यान ते सारके उबारून दिवंकूय ना. पुराय दर्याचो वाठार विस्कळीत जावन पडला. हाचेर पर्यटन खात्यान सारके लक्ष घालून गोंयच्यो दर्यावेळो नितळ करपा खातीर पावलां उबरची गरज आसा.
दाखयल्लो काश्मीर हो फायल्स बंडल आणि प्रोपगंडा तयार करपी आसा अशा वक्तव्या उपरांत व्हड वाद तयार जालो। नदाव लापीद हांच्या ह्या विधाना वयल्यान आतां परत एक फावट काश्मीर त्रेपन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ज्युरी मुखेली नादाव लापिदान काश्मीर फायल्स प्रोपगंडा फिल्म म्हणिल्ले। हे विधान काश्मीर हिंदू लोकांचो केल्लो भयंकर अपमान अशें म्हणीत भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्सान नाराजी उक्तायल्ली आसा। कलात्मक तरेन चित्रपटाचेर टिका करूं येता, पूण काश्मीर पंडितांक ज्या छळाक तोंड दिवचें पडले तांकां प्रोपगंडा म्हणप म्हटल्यार सामकी लजेची गजाल अशें सावियो म्हणटा। गोंयांत 8 ते 11 डिसेंबर मजगती आयुर्वेद काँग्रेस जातली। आयुर्वेद काँग्रेसीच्या समारोप वेळार 11 डिसेंबराक धारगळच्या नियोजित आयुर्वेद हॉस्पिटलाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जातले अशें म्हणून डॉक्टर स्नेहा भागवत हाणें पत्रकार परिशद घेवन हे कळीत केला। आयुर्वेद काँग्रेसीक 36 देशांतले 5000 प्रतिनिधी वांटो घेतले। 150 वैज्ञानिक तशेंच संशोधिका सयत देशांतली 500 आयुर्वेद महाविद्यालयां कार्यावळीत वांटेकार जातली। कार्यावळीत गोलमेज परिशद सयत विविध विशयांचेर परिसंवाद जातले। देशभरांतली आयुर्वेद महाविद्यालयां, आयुर्वेद दोतोर तशेंच आयुर्वेद वखदांच्या उत्पादकांची हाजेरी आसतली। दोळे तपासणी शिबिराचो सगळ्या थळाव्या लोकांनी लाभ घेवचो अशें आवाहन कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन केलें। मंगळारा कालांगूट वाठारांत आयोजीत केल्ल्या दोळे तपासणी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या दोळे तपासणी शिबिराक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली। तशेंच आयज कालच्या ह्या जनरेशनांत भुरगे मोबायल यूज करता, मोबायलाची लायट तेंचेर पडल्या उपरांत तेंचे दोळे बिगाडटा, तेका लागून भुरग्यांनी सुद्दां ह्या संदीचो लाभ घेवचो अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें। कालांगूट हांगासर हे फ्री आय चॅकअप आयोजीत केल्ले तेन्ना मायकल लोबो उलयतालो। दोळे तपासणी शिबीर हांगासर सगळ्यांनी लाभ घेवचो थळाव्या लोकांनी अशें सुद्दां मायकल लोबोन आमंत्रण केलें। माहिती तंत्रज्ञान खाते गोंय सरकारान खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकी अनुसूचित जाती जमातीच्या गुणवान विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वांटप केले। जो भुरगो IIT क्षेत्रांत पास जाता ताका 100% नोकरी मेळटाच अशें मंत्री रोहन खंवटे सांगता। तशेंच गोंयाक टुरिझम कॅपिटल करपा सयत गोंयाक भारताची क्रिएटिव्ह कॅपिटल करप लेगीत शक्य आसा अशें मंत्री सांगता। गोंय कारखानो कायदो 1948 खाला 31 मार्च 2021 मेरेन नोंद जाल्ल्या 1657 उत्पादन कारखान्यांतले 804 कारखाने वेगवेगळ्या कारणांक लागून बंद जाल्यात आणि 823 कारखाने चलतात। उत्तर गोंयांतल्या बार्देस आणि दक्षिण गोंयांतल्या साश्टी हांगा सगळ्यांत चड कारखाने सुरू आसात।
नियोजन सांख्यिकी आणि मूल्यांकन खात्यान जारी केल्ल्या अहवालात ही माहिती मुखार आयल्या। शाश्वती नाशिल्ल्यान कांय एजंट स्वता बंद जाले। कांय जाणांक फावो ते कुशळ कामगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कारखाने बंद करचे पडले, जाल्यार कांय कामगार वेवस्थापनाचे आयकून घेनाशिल्ल्या कारणात ते बंद करचे पडले। स्वयंपूर्ण गोंय आसून लेगीत आयज गोंयांत ही परिस्थिती आसा। म्हापशा हांगासरल्या बस स्टँडाचेर एका प्रवाशाचो मोबायल फोन चोरून धांव मारपी आंध्र प्रदेशांतल्या चोरांचे टोळयेक म्हापशे पुलिसांनी अटक केल्या। दुबावितांकडल्यान 70,000चे 7 एंड्रॉयड मोबायल फोन चोरी केल्ले ते सापडिल्ले आसा। महिंद्रा झू ही मोटार जप्त केलेली आसा। दुबावीत अनाकला किशोर, सतुपती शिवाजी, परदेश सट्टीपट्टी कुर्नूल अशा ह्या लोकांक अटक केलेली आसा। सोमारा पणजे क्लिनेथॉन रॅली जाली। हातूंत खुबशे मंत्री तशेंच सेलिब्रिटींनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। सुरवातेक क्लिनोथॉनाच्या माचयेर सगळेच लोक झळपाक लागले, पूण खरी परीक्षा आशिल्ली ती कचरो एकठांय करतनाची। पणजेचो आमदार तशेंच कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात सुद्धा ह्या सुरवेक क्लिनोथॉनाच्या माचयेर दिश्टी पडलो, पूण कांय वेळान क्लिनेथॉन मोहिमेक सुरवात जाली। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत लेगीत सगळे सेलिब्रिटी सयत कचरो एकठांय करपाक ह्या मोहिमेंत ताणें वांटो घेतलो। ज्या नितळसाण मोहिमेक खरो कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेराताची उपस्थिती मोलाची आशिल्ली, पूण नितळसाणीचे महत्व लोकांक पटोवन दिवपा खातीर इफ्फीच्या निमतान मुखेलमंत्र्यान बॉलिवूडच्या सेलिब्रिटीं कडल्यान दर्यादेग नितळ करून घेतलो। हातूंत कांयच दुबाव ना। गुजरात वेंचणुकेच्या रिंगणात देंविल्ल्या 1621 उमेदवारां मदले 456 उमेदवार करोडपती आसात। हातूंतले सगळ्यांत चड म्हटल्यार 154 करोडपती जे आसात ते भाजपाचे। उपरांत 142 करोडपती उमेदवारां सयत काँग्रेस दुसऱ्या नंबराचेर आसा, जाल्यार आम आदमी पक्षाचे 68 उमेदवार करोडपती आसा अशी माहिती मुखार आयल्या।